दीस शुक्रार मार्चाची 27 तारीख 2026. पहिले वचप जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वचप अध्याय 20 ओळ 10 ते 13 पर्यंत. कित्याक जायते जण अशें पुसपुसतात ते म्हाका आयकता. सगळ्या वाटांनी आकांत ताका गुन्यांवकार करा, ताका गुन्यांवकार करुया. सगळे म्हजे लागशिले इश्ट हांव केन्ना आदलोन पडान काय म्हणून पळोवंक आयते रावल्यात. ते म्हणटात, घडये तो भुलोन पासांत पडटलो. आमी ताचेर जैत करतल्या आनी ताचें फारीकपण घेतल्या. पूण एका बळवंत वीरा सारको सर्वेस्पर म्हजे सवें आसा. देखून म्हजे दुस्मान आदलोन पडटले आनी ते म्हजेर जैत व्हरचे नात. ते लजेन व्हरतले कित्याक ते सुफळ जावचे नात. तांची सासणीक लज केदीकच विसरूंक वचिना. दळबरांच्या सर्वेस्परा तूं नितीवंतांची तपासणी करताय. काळजां मनां तूं पारखिताय. तूं तांचे कडेन घेतलय तें फारीकपण म्हाका पळोवंक दी. कित्याक म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातांत सोडला. सर्वेस्पराक गायन करा, सर्वेस्पराची स्तुती करा. कित्याक ताणें दुबळ्यांचो आत्मो नश्ट्यांच्या हातांतलो निवारलो. देवाचें उतर हें. देवाचें वडपकार. कीर्तन 18 2-3a 3b-4 5-6 आणि 7. श्लोक. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. हांव तुजो मोग करतां सर्वेस्परा, तुमचो म्हजें बोळ. सर्वेस्परस म्हजें खोडाप, म्हजें बुरूज आनी म्हजो सडवणदार. श्लोक. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. म्हजो देवस हांवें आसरो सोदून वेचें खोडाप. तोच म्हजें ढाल, म्हज्या स्वरक्षणाचें शिंग आनी म्हज्या भद्रतेचें कोटें. ताका जावं मान महिमा, कित्याक हांव ताका उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. श्लोक. म्हज्या आकांताच्या वेळार सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. भिरांकूळ लारां म्हजे वयल्यान पाशार जालीं. उदकांतल्या अपायांच्या लारांनी म्हाका वेडो घालो. गुंडायेचे सुळयेंत ताणें म्हाका विचार केलो. मरणाच्या पासांत हांव संपडलो. श्लोक. म्हज्या आकांताच्या वेळार सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो. कुमकेक ये म्हणून म्हज्या देवा लागीं हांवें हाक मारली. आपल्या मंदिरांत रावन म्हजो ताळो ताणें आयकलो. म्हजी बोब वसून ताच्या कानांत पडली. श्लोक. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. तुजीं उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत. सासणीक जिवीत दितात तीं उतरां आसात तुजे लागीं. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. शुभ वार्ता. सांजो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 10 ओळ 31 ते 42 पर्यंत. तवळ जुदेवांनी ताका फातरावंक म्हणून परत्यान फातर विंचले. देखून जेजू म्हणालो, बापाचे पदवेन जायतीं वर्तीं कामां हांवें तुमच्या मुखार करून दाखयल्यांत. हाचे भितरल्या खंयच्या कामां पासत तुमी म्हाका फातरावंक सोदतात? जुदेवांनी ताका जाप दिली, बऱ्या कामा खातीर आमी तुका फातरायना, पूण तूं करताय
ते देव निंते पसत. तूं एक मनीस तरी तुका देव करताय. जेजून जाप दिली, तुमी देव म्हणून हांव सांगता. ही उतरां तुमच्या नियमशास्त्रांत बरयल्लीं आसात की ना? जर देवाचें उतर प्राप्त जाल्ल्यांक देव म्हणून आपयल्यांत आनी पवित्र पुस्तकाचें उतर केदींच भोंगूंक नजो तर म्हाका बापानच धाडला आसता. हांव देवाचो पूत म्हणून म्हणलें देखून हाणें देव निंदा केली म्हणून तुमी कशें म्हणचें? हांव म्हज्या बापाचीं कामां करिना जाल्यार तुमी म्हाका सतमानी नाकात. पूण हांव करतां वय जाल्यार म्हाका तुमी सतमानिनात तरी हांव करतां तें पुणी सतमाना. तवळ बाप म्हजें तें तशेंच हांव बापा तें आसां म्हणून तुमी मानून घेतल्यात आनी हें तुमच्या मनांत चड आनी चड रिगतलें. तितल्यार देव ताका परत्यान धरूंक सोदी लागले. पूण जेजू तांच्या हातांतलो सुकोवन गेलो. तो परत्यान योर्दान उतरून जुवांव आदीं स्नान दिवन आसले ते सुवातेक पावलो आनी थंय रावलो. जायतो लोक ताजे सरशीं आयलो. ते म्हणाले, जुवान कसलेंच असर्यें केलें ना, पूण ह्या मनशा विशयांत जुवान सांगिल्लें सकडी सत जालें. अशें थंय साबार जण ताका सतमानूंक पावले. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. क्रिस्ताचे शिस्त जावन जियोवचें आनी क्रिस्ता विशान उक्त्यान साक्ष दिवची ह्या दिसांनी सुलभ न्ही. क्रिस्तांव चरित्रेंत आदीं तावन उक्त्यान सोम्या विशीं साक्ष दिल्ल्यांक साबार दगद सोसूंक आसलें. ही पवित्र सभेची चरित्रां शेकट्यां आदीं पयशिल्ल्या देशांनी घडोवन आसलें आजकाल आमच्या भारतांत घडटा. आयच्या वाचपांत जेरेमिया प्रवादीक जेजूचें उतर उक्त्यान प्रसार करूंक कश्ट जाले. लोकांन ताका देवाचो प्रवादी म्हणून ताका दग दिलो. वांजेलांत जेजूच्या उतरांक लोकांन कान दिवंक ना. ते ताच्या उतरांक खाल जावच्या बदलाक ताका फातरावंक मुखार गेले. तसो गुन्यांव जेजू ताका देवाचो पूत म्हणून समसम करतालो म्हूण. ही लोकांक फटकरीशी कोण दिसली. नीज आनी फटकिरो धर्म हांचे मदें फरक सोदून काडचे आनी त्या परी जियेचे. सांत पावल क्रिस्तांव जावन कन्वर्टर जावच्या पयलें तो क्रिस्तांवाक दग दितालो. पूण तो कन्वर्टर जाल्ल्या नंतर क्रिस्ता खातीर दगद कश्ट सोसूंक आयतो जालो आनी मार्तिरांचें मरण ताणें स्विकार केलें.